कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। गंगा न्हंयदेगेर जशी गंगा आरती जाता तशी आता नारव्या संगमाचेर म्हादयची आरती जातली। पर्यटन खात्यान आध्यात्मिक पर्यटन चालीक लावपाच्या उद्देशान आरती डेक विकसित करपाचो प्रकल्प घेतला। 10.5 कोटी रुपया मोडून हो प्रकल्प उबारतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले। गंगा न्हंयदेगेर जशी गंगेची आरती जाता तशीच आता नारव्या संगमाचेर म्हादयची आरती जातली। गोमंत सरिता पूजन ह्या उद्देशान गोंयान आध्यात्मिक पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर पर्यटन खात्यान हो उपक्रम हातीन घेतला। नारव्या, मांडवी, जुवारी आणि वाळवंटी न्हंय एकठांय येता त्या पंचगंगेच्या संगमाचेर हो प्रकल्प उबारतले। 8 ते 10 महिन्या भितर नारव्या संगमाचेर आरती डेक उबारतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले। हे सुवातेर शंकराची व्हडली मूर्ती उबारतले खंय, तशेंच पूजा मंडप, आरती डेक, लोकांक बसपाची सुवात, तिकीट काउंटर, कॅफेटेरिया, माहिती केंद्र, फ्लोटिंग जेटी आणि ल्हान बोटी हे सुवातेर दवरतले। पर्यटकांक हेर सुविधा उपलब्ध करून दितले अशें पर्यटन मंत्र्यान ह्या वेळार सांगले। आम्ही नारव्या जंय एक वाटेल्यान सप्तकोटेश्वर देवळाचे उलयतात त्याच सायडीक थंय जंय जुवारी, मांडवी आणि वाळवंटी रिव्हरचा जो संगम जो आसा थंय आमी गोमंत सरिता पूजन ताजे इन्फ्रास्ट्रक्चर रोखडेच तयार करून थंय सुरवात जातली। जातूंतल्यान एक इकोसिस्टम जेन्ना आमी स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर उलयतात, रिजेनरेटीव टुरिजमाचेर उलयतात, जे रिजेनरेटीव टुरिजम म्हणजे फुडल्या पिढीक टुरिजम सारकें दवरप आनी तातूंत कल्चर संस्कृती सांबाळटा आसतना स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर भर दिता जाल्यार गोंयच्या हातूंतल्यान आमी बिचोली तालुक्यांतल्यान आमी पूर्ण भर दिल्लो आसा। तातूंत सप्तकोटेश्वर टेम्पल छत्रपती शिवाजी महाराजांची काणींतल्यान रुद्रेश्वर देवस्थानाचें नूतनीकरण करता आसतना गोमंत सरिता पूजन ही थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून जशी गंगा आरती थंय जाता, आमचे खुबशे जाणटे गंगा आरती केन्ना आयकतात पूण पळोवंक पावना, वचूंक पावना, तर तांकां हांगा गोमंत सरिता पूजन करपाची संदी मेळटली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।